आयज सगळे आमचे हांगासर गांवांतले रायबंदचे सगळे लोक हांगासर जमलेले आसा, कारण आमकां एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा की हांगासर खणप रस्त्याचे चालू जातले आनी सेवेज ट्रिटमेंट सेवेज आमचे हें घालपाचें आसा पळय लायनी, तेज्या खातीर सगळे आतां हें खणप चालू आसा अशें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा. आनी विठोबाचें देवूळ आसा थंयच्यान स्टार्ट जावन हे क्रायम ब्रांच पर्यंत खणप सुरू जातले अशें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा. आनी आमकां डेट दिला की 30 ऑक्टोबर पर्यंत हें काम चालू उरतलें. सो आमची आतां सगळ्या गांवांतल्या लोकांची एक मागणी आसली की आमकां एक मिटींग घेवची स्मार्ट सिटीच्या ऑफिशियल्सांनी आनी तितूंतल्यान आमकां सांगचें की एग्जॅक्ट हो प्रोजेक्ट कितें आसा तो, कित्याक गांवांतल्या खंयच्याच लोकांक अजून पर्यंत कोणें कन्वे करूंक ना की एग्जॅक्ट प्रोजेक्ट कितें आसा, तेजी डेडलायन कितें आसतली, फेज वायज जातलो जाल्यार तो कसो जातलो. सो लोकांच्याय मनान भंय आसा की जे पणजे बीन जाला तशेंच हांगासर समज सारकें जावंक ना जाल्यार मागीर तो सगळोच प्रॉब्लेम जातलो. फाल्यां मागीर एमर्जन्सी ज्यो आमच्यो सर्विसीस आसा, समज फाल्यां कितें जालें हांगासर जाल्यार एमर्जन्सी सिच्युएशनान मागीर गाडयो कश्यो हांगासल्यान भायर काडच्यो, पणजे बीन वयपाक जाल्यार कशें वयचें. सो हो एक गांवांतल्या लोकांच्या मनान एक भंय आसा आनी तेज्या खातीर आमची मागणी आसा की एक मिटींग घेवची आनी ती मिटिंगेची डेट कितें आसा ती एक फुडल्या आयतारा सुद्दां दवरल्यार एक लोकांक कन्विनियंट जातलें. आनी त्या मिटिंगेन सगळ्यांनी सांगचें की तेंच्यांनी सांगचें की एग्जॅक्ट प्रोजेक्ट कितें आसा तो,